आजची ही पत्रकार परिषद आयोजित केलेली आसा। आमचे स्वर्गीय पटी यशवंत गांवकर यांचे जुनाच्या 19 निधन झाले। पटी गांवकर असे व्यक्तिमत्व असले, तांकां ते समाजकार्यान पूर्ण आपले योगदान तेंच्यांनी दिल्लें आसा। संगीताची तांकां भरपूर आवड आसली आणि धडाडीचे एक कार्यकर्तो म्हणून आसलो। गांवागांवांत तेचें खूब वर्चस्व आसलें। प्रत्येक गोष्ट तो संगनमतान निवडपाक ती निस्तरपा खातीर तो प्रयत्न करतालो। हसमुख अशें व्यक्तिमत्व सदांच सत्तरीच्या रुपान आमकां तेंच्या स्मृती भितर उरतलें। ह्या खातीर तेजे चाहते आनी बरे मागपी इतर ग्रामस्थ हेंच्यांनी आमी सगळ्यांनी ठरयलें तेचे स्मृतीक उजाळो दिवपा खातीर एक संगीताचो कार्यक्रम हांगा सत्तरीन आयोजीत करचो। ह्या खातीर प्रत्येकाने आपल्या परीन वांटो घेतलो आनी प्रत्येकाने एका होकार दिलो आनी एक संगीत संमेलन सत्तरीन अजून जावना तेन्ना पटी बाबुलाच्या नांवान स्मृती पितर्थ हांगासर एक संगीत संमेलन आयोजीत करपाचें ठरयलें। आता हें संगीत संमेलन 8 डिसेंबराक फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कुलान आयोजीत केल्लें आसा आनी हितून जायते कलाकार गायक भाग घेवपाचे आसा। संगीत संमेलन आयोजन समिती सत्तरी कला आणि संस्कृती खाते पणजी गोंय हांच्या जोड पालवान कैलासवासी फटी यशवंत गांवकर हांच्या उगडासाक पयले संगीत संमेलन आमी सत्तरीन आयोजीत करतात। हे संमेलन 8 डिसेंबर दिसा सकाळी 9:30 ते रातचे 8:30 मेरेन चलतले। या संमेलनाचे उक्तावण 8 डिसेंबराक सकाळी 9:30 वरांचेर जावपाचें आसा आणि या उक्तावण सुवाळ्याक अध्यक्ष म्हणून पर्ये मतदारसंघाचे आमदार आणि माजी मुख्यमंत्री भौमानेस्त प्रतापसिंग रावजी राणे हे अध्यक्ष म्हणून उपस्थित रावपाचे आसात। त्याच बरोबर वाळपय मतदारसंघाचे आमदार आणि गोंय राज्याचे माननीय भलायकी मंत्री भौमानेस्त विश्वजीत राणे हे मुखेल सोयरे म्हणून उपस्थित रावपाचे आसात। त्याच बरोबर कला आणि संस्कृती खात्याचे संचालक भौमानेस्त गुरुदास पिळवणकर आणि वाळपय म्युनिसिपालिटीचे नगराध्यक्ष श्रीयुत अख्तर शाह हे मानाचे सोयरे म्हणून उक्तावण सुवाळ्याक उपस्थित रावतले।